डिसिजन दिला हाऊस इज सुप्रीम शेवटी आणि म्हाका दिसता स्पीकर ऑर्डर इज ऑल्सो सुप्रीम आमकां सगळ्यांत सुप्रीम आसा अश्यो प्रेसिडेंट जायत्या हावजांनी जाल्ल्यो आसा काडून पळयत लोकसभेन राज्यसभेनूच न्ही दिल्ली म्युनिसिपालिटी दिल्ली हावजात जाल्ले आसा बाकी वेगवेगळ्या हावजांनी जाल्या त्या खातीर त्या ऑर्डरीचेर हांवें आनी वेगळें कांय उलोवप योग्य दिसना म्हाका त्या खातीर ती ऑर्डर जी दिल्या स्पीकर डिसिजन तुमचो जो कोर्ट आहा पळय मिस कोर्ट करता हांव क्लियर कट सांगता हांवें त्या 4 जाणांक टॅररिस्ट म्हणूंक ना हांवें अरेस्ट करा म्हटलें 100% सांगलां की हांवें अरेस्ट करा कारण अशा पद्दतीचे इन्सिडंट हावजांत जावंक जायना जेन्ना बेन्झी उलयलो तुमी व्हिडियो काडून पळयात फाल्यां सकाळीं हजारांनी लोकांक आमी हांगा हाडून बसयतले म्हणून हजारांनी तेजेर म्हटलें हांवें टॅररिस्ट मनोवृत्ती तुमी प्रवृत्ती तयार करूं नाकात आतंकवादी प्रवृत्ती तयार करूं नाकात हें हांवें बेन्झीच्या स्टेटमेंटाचेर म्हटलां हांव खंयसरूच गोंयच्या लोकांक डायरेक्टली आतंकवादी म्हणूंक येवंक ना हांवें ताका ते क्लियर कट बेन्झीक सांगलां हांवें ही हे जे आहा प्रवृत्ती पळय न्हू ही अशा पद्दतीची प्रवृत्ती तयार जावंक जायना हांवें म्हणूंक ना सीएम असले सिच्युएशन कित्या खातीर आसा सेक्युरिटी दुखयता पुलीस एक्शन घेना म्हणटात तुमी मातशें पळयतले कितें मॅटर आतां म्हाज्या कडेन पावल्यार पळोवंक शकतलो पुलीस आनी रिपोर्टर केल्या थंय तांकां थ्रेट दिल्लो सर कोण तरी येयल्या पुलिसांक सांगला सर तेंच्यांनी टॅक्सी इश्यू केन्ना सॉल्व करूं सर आतां